रेंट कार वा बायक म्हणून नवे परमीट दिवचे न्ही आसा तांकांच परमीट दिवचे म्हणून रेंट कार वाल्यांची संघटना मागता। कांय मोठे मोठे कंपनीवाले आपल्यो गाडयो रेंट कार करूंक सोदतात। तांकां परमीट दिवन गोंयकाराचे पोटा आड येवंक दिवचे न्ही म्हूण संघटनेन सरकारा कडेन मागलां। आम्ही पळय रेंट कॅब केला ते आमचे एक लोकलांचे केल्ले आनी आमचे हितून मायकल लोबो आनी टॅक्सी कार आनी आमचो दिलीप परुलेकर सगळ्यांक घेवन आमी आमच्या लोकलांच्यो पळय गाडयो आसल्यो ज्यो पळय पयलींच्यो आहा त्योच आमी लोकल आमच्यो एक लिगलायज करच्यो म्हणून आसल्यो। मात हितून आतां अशें जाल्लें आहा काय हे सगळे कंपनी पळय व्हडले व्हडले पयशेकार करोडपती पळय तितून सगळे इनवॉल्व जाल्ले आहा आनी सगळ्यांनी इनवॉल्व केल्ले आहा सगळ्यांक आमकां मेळचें म्हणून हें टॅक्सीकारांनी ताका लागून ओपोज केलो म्हणून तितून आमी तेंच्या वांगडा आहा कित्याक हें आमकां आनी कोणाक दिवपाक नाका। हें आमी पळय लोकल आमचे आसले आमकां जाय आसलें तितून आमकां तितून सगळ्यांक तांकांच दिवचें म्हणून हें आमकां हितून हे पावलू आनी वेलांकानी डोमनी हे सगळे पळय आहात हे ट्रॅवल्स व्हडले व्हडले करोडपती आमकां हें नाका। हितून 100 कडेन जर न्याय येयल्यो जाल्यार आमी वयतले खंय। सद्या भाई 1, 2, 3 फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3च दीस धंदो आसता बाकीचे दीस गाडी आमच्यो बेकार आसतात। कोणाक चोरून आनी नापून आमी हाडून आमी लोन काडल्यान गाडी हाडल्या त्यो आमकां आतां 3, 3.5 म्हयने जाल्यार आमी त्रास काडटात। लाच घेतना रंगे हात धरिल्लो आरटीओचो असिस्टंट डायरेक्टर उदय गांवसाक काडचो म्हूण खाजगी बसवाले मागतात। व्हिजिलन्सान मंगळारा उदय गांवस आनी बरोबरच्या दोगांक लाच घेतना धरिल्ले। ह्या प्रकरणाची सारकी चवकशी जावंक जाय। हे पयशे वेले अधिकाऱ्यां मेरेन पावताले काय कितें तेंय स्पश्ट जावंक जाय म्हूण सुदीप तामणकार मागता। अटक केल्ल्या आरटीओ अधिकाऱ्यांक 2 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। एसीबीचे काल रेड मारली सगळे बरोबर आसा पण तरी हांव एसीबीक आव्हान करता की ह्या एसीबीन जे पळय महाराष्ट्रान आतां छगन भुजबळाचें प्रकरण जालां पळय फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचेर तेची आख्खी पाळा मुळां सगळी खणून काडलेली तशी हेंच्यांनी काडपाची गरज आसा। उदय गांवसाक धरूनच काबार जायना उदय गांवसाक धरून अरुण देसायाची इन्क्वायरी ह्या प्रकरणान जावपाक जाय की पयशे कोणा पर्यंत वयताले। सुदीन ढवळीकाराची इन्क्वायरी जावंक जाय दीपक ढवळीकाराची इन्क्वायरी जावंक जाय की तेंच्या पर्यंत पयशे पावताले काय ना ते खंय तरी डिमांड करता की सस्पेंड करचो न्हू तेन्ना इमिजिएटली सरकारान हेची दखल घेवची। कारण हे सरकार जे पळय आसा ह्या सरकाराचें वाक्य कितें आसलें 0 टॉलरन्स फॉर करप्शन पूण आयज दिसून येता वेगवेगळ्यो घटना ज्यो पळय घडटा आतां वाहतूक खात्यान म्हापसा ऑफिसान फाटल्या दिसांनी एका बायल मनशेक धरली एमावंट कमी आसूंक पुणून धरलेली मागीर तेच्या उपरांत परत एक नार्वेकार म्हणून हेडक्लार्क आहा ताका धरलो। आतां परत हे उदय गांवसाचें प्रकरण हितून तर एमावंट जो आसा ते 1.5 लाखाचें ट्रान्झॅक्शन करून काल 90,000ची थंयसर देवाण घेवाणीचो वेव्हार चलतालो भ्रष्टाचाराच्या माध्यमांतसून तेन्ना ह्या मनशाक खंय तरी इमिजिएटली टर्मिनेट करपाची आमी मागणी करता। वास्को सडा जेली भायर मेकळ्या जाग्यार सोबितीकरणाक डीएमए मुरगांव पालिकेक फंड दितली। सडा जेलींतले अधिकारी जेलींतलो कोयर रस्त्यार उडयताले। कोयराचो लोकांक यो वच करतना त्रास जातालो। कोयराच्यो घाणी पडिल्ल्यो। प्रुडंटान ही गजाल एक्सपोज केल्ली उपरांत पालिका नितळसाणीक लागली। जेलींतलो कोयर खंय पालिका दर दिसा उखलतली। पळय तो क्लीन केलो म्युन्सिपालिटीन म्युन्सिपालिटीन क्लीन केला। आतां मातशें बरें दिसता हांगासर प्रवास करपाक परत हांगा जे मॉर्निंग लोक इवनिंग वॉक बी करताले तांकां मातशें बरें पडटा वासाक लागून। आनी मिडियांनी हायलायट केल्लें प्रुडंटान तर हेजेर जेल ऑथॉरिटीन नाल्यार आतां एमएमसीन हांगासर बरें कितें पेवर्स नाल्यार कितें बसोवपाक कितें करपाचें बसपाक बीन। Now the contractor is going there and cleaning, taking the garbage himself. Okay, contractor was called. We were there along with Mr. Elvis Gomes, DMA. So contractors agreed to collect directly from the sub-jail Sada the garbage. They'll be segregating them. And he also told us to keep the place outside the jail, on the road there. On either side is clean and on one side where they throw garbage and all, he's going to put pavers and make it nice and beautiful.
घेऊ एक विराम.